होम म्हळ्यार घर एक अशी जागा ज्या जाग्यार आमच्या मनाक शांती मेळटा आणि आमी सुरक्षीत फील करता। पूण आमचे घर आमचे गोय सुरक्षीत उरलें ना अशें दिसता। आमचे गोयचे घर मंत्री तशेंच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो कानमंत्र भिवपाची गरज ना। पूण खरेंच भिवपाची गरज ना काय? हो पळयात आयचो न्यूजपेपर। मडगांवां एका लॉयरान केल्ल्या आत्महत्या प्रकरणात लेडी PSI आनी कॉन्स्टेबलाक जबाबदार म्हटला। कोरगांव हांगासर 2 बायक रायडर्सांनी घरान खेळपी एका 2 वर्साच्या भुरग्याक फिल्मी स्टायलीन उखलपाचो म्हणजेच किडनॅप करपाचो यत्न केलो। अंजुना वाठारांत हायकोर्टान क्लबांक नॉयज पोल्युशना खातीर नोटीशी जारी केल्यात, मात पोलिसांच्या कानार हो आवाज पडना। पिटबुल कुत्र्याच्या हल्ल्यान एका 7 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयले। ही जी प्रजाती आसा तेका भारतान बॅन आसा, म्हणजे 23 ज्यो बॅन केल्ल्यो प्रजाती आसा तातूंतलोच एक पिटबुल। हो फक्त आयच्या न्यूजपेपरांतल्यो ताज्यो घडणुक्यो। अशें दिसून येता की गोंयांत केओस पातळ्ळा। हे केओस पयस करून कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाची जबाबदारी होम डिपार्टमेंटाची आनी पोलीस हातूंत म्हत्वाची भुमिका सांबाळटा। मात हांगा पयले खबरेचेर नदर मारली जाल्यार ह्या घडणुके खातीर पोलीस पदाचो आनी अधिकाराचो गैरवापर जाला काय कितें असो प्रश्न उबो जाता। तशेंच इतलो एक्स्ट्रीम डिसिजन कोण जर घेता आनी हे डिसिजन घेता म्हणसर म्हणजे ताच्या लायफान जे कितें घडणुक्यो घडटा ताजी सुद्दां सखोल चौकशी जावप लेगीत गरजेचें आसा, कारण तातूंत आनीक कोण इन्वॉल्व आसा ते सुद्दां भायर येवपाक शकता। दुसरी खबर फिल्मी स्टायलीन आसा। बायकचेर 2 जाण घरांत घुसून घरच्यांक सुरो दाखोवन ल्हान भुरग्याचो किडनॅप करपाचो यत्न जाता। हा प्रश्न उबो जाता की गुन्यांवकारांक इतलो कॉन्फिडन्स येता कसो? खबर मेळटा त्या हिशोबान कळटा की एक तातूंतलो IRB कॉन्स्टेबल आशिल्लो, जांच्यांनी जे किडनॅप केला तातूंतलो एकटो IRB कॉन्स्टेबल आशिल्लो आनी IRB कॉन्स्टेबल होम डिपार्टमेंटाचे अंडर येता। पुलीस यंत्रणेचे इफेक्टिवनेस आनी मेथोडॉलॉजीचेर लेगीत आतां प्रश्न उबो जाता। अशें दिसून येता की गुन्यांवकारांच्या मनात पुलिसांचो भय उरोवंकूच ना किंवा पुलिसूच खुबशे केशींनी अशा तरेच्या घडणुकेनी आमकां दिश्टी पडटा। तिसरी खबर आसा ती अंजुना वाठारांतल्या नॉयज पोल्युशन विशीं। राती उसरा व्हड आवाजाचेर बॅन आसा, मात ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना। हे पळयात 1 जुलय ते 28 ऑगस्ट मेरेन 339 फावट थळाव्यांनी कंप्लेंट केली आनी चडशे फावट नो म्युझिक फाउंड असो पुलिसांचो प्रतिसाद। शेवटाक हायकोर्टाक ह्या विशयात लक्ष घालून नोटीशी जारी करच्यो पडल्यो। कोर्टाची जबाबदारी कायदो करप, पोलिसींग करप न्हय। ह्या कायद्याची इम्प्लिमेंटेशन करप ही जबाबदारी पोलिसांची म्हणजेच होम डिपार्टमेंटाची। हांगा होम डिपार्टमेंटच्या कामाचेरूच दुबाव येता। तसोच दुबाव चवथ्या खबरीत लेगीत येता। मार्च म्हयन्यात केंद्र सरकारान धोकादायक अशा 23 कुत्र्यांच्यो प्रजाती पोसपाक बंदी घातिल्ली। हातूंत पिटबुल जातीच्या कुत्र्याचो लेगीत आस्पाव जाता, मात हांगा इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना अशें दिसून येता। हे जाले फक्त आयच्या पेपरांतल्या बातम्यांचे। फाटले कांय दीस जर पेपर वाचून पळयले जाल्यार सगळे कडेन चलिल्ले अंधाधुंद बेकायदेशीर हिल कटिंग, ताजेर जाल्ली सरकाराची आडनदर, शॉर्टकट केल्ले लँड कन्वर्जन, आजगांव प्रकरण अशी साबार घडणुकेचेर कारवाय ना जावप। तशेंच आजगांव प्रकरणात गोंयचे पुलीस मुखेली तेन्नाचे DGP तांचे कथीत जे नाव आयले ह्या प्रकरणात म्हणजे आजगांव घरमोड प्रकरणात आनी ताचे उपरांत तांची फक्त ट्रान्सफर जाता, ही गंभीर बाब आसा। वयल्या गजालीं वयल्यान अशें दिसून येता की कायदो आनी सुवेवस्था हाता भायर गेल्या। ह्या इबाडिल्ले परिस्थितीक लागून लोक प्रोटेस्ट करपाक रस्त्यार देवपाक लागल्या। प्रोटेस्ट विशीं आमी जी एक खाशेली स्टोरी केल्या ताचो लिंक डिस्क्रिप्शनान आमी दिला, ती तुमी मुजरत पळोवची। परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर खर कायदे आसप म्हत्वाचे, मात जर तर इम्प्लिमेंटेशन योग्य रितीन जावंक ना जाल्यार ते कायदे व्यर्थ। इम्प्लिमेंटेशनची जबाबदारी होम डिपार्टमेंटची। हे कायदे इम्प्लिमेंट कित्याक जायना हाजेर गोंय राज्याच्या घर मंत्र्यांनी हाजेर स्पश्टीकरण दिवप भरपूर गरजेचें आसा। साबार फावटी कोर्टान सुमोटो संज्ञान घेवन कारवाय केल्या, मात कोर्टाचें काम न्याय दिवप आनी होम डिपार्टमेंटाचें काम गरज ते कायदे म्हणजे कायदे जे आसा ते इम्प्लिमेंट करप। आनी ह्या सगळ्या प्रकरणांनी होम डिपार्टमेंट कायदो इम्प्लिमेंट करपाक फाटीं कित्याक पडले हाजें सरकारान स्पश्टीकरण दिवप भरपूर गरजेचें आसा।